बरी सांज आवडटा आणि आयज आमचे मदीं आमी कोर्ताली कला केंद्र कोलॅबोरेशन विथ कोर्ताली नागरीक शिगमोत्सव समिती हो फर्स्ट टायम आमी कोर्ताली गांवान हो घडोवन हाडटात आनी आमचे सगळे जे कमिटी मेंबर्स हांगासर आमचे आसात. आतांच आमचे कमिटीन सगळे आमचे कितें आहा तें ब्रीफ केल्लें आसा, तेचे वयर हांव परत डिटेल वचना. हो शिगमो उत्सव करपाचो कारण म्हणल्यार तुका खबर आसा, आमी कोर्ताली गांवान जेन्ना हेजो आतंकवाद जे म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव सदांच आमचे जे लोकांक कितें जाय ते पळोवनूच हांव फुडें वयता आनी ते पळोवनूच आयज आमी हांवें कितलींशीं संस्था घडलेल्यो आसात. आनी ह्यो संस्था कित्याक घडपाक घडल्यो, कित्याक तुका खबर आसा जेन्ना संस्था घडटा तेन्ना आमकां जी गव्हर्मेंट स्कीम आसा, जे आमचे गव्हर्मेंट कितें फंड आसा तो आमी लोकांक कसो पावोवपाक जाय, ताच्या आदारानूय हांवें कितलींशीं संस्था घडलेली आसा. ताचे वयर हांव तुमकां चड हांव सांगना, सगळें तुमकां खबर आसा. कितें आमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा, कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी आसा, कितलेच म्हणजे 10 म्हणजे सोसायटी आसा. ही सोसायटी वयर एक तुमकां खबर कोर्ताली कला केंद्र आसा, जे आमचे कल्चरल प्रोग्राम, जावं कोर्ताली स्पोर्ट्स क्लब आसा, हे सगळे आमची संस्था जे आमचे एक्टीव आसा. आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता आमकांय जे आमकां आतां तुमी फाटल्यान पळयतात, म्हाका अशी उमेद जाली की ते हे भाव आमचे आयज हांगासर आयले. एका उतराक कालूच ताका वॉट्सॅप केल्लें, ताच्या उतराकूच हांगासर येयले. म्हाकाय उमेद दिसता आतां पळोवपाक, कित्याक ताकाय उमेद आसा. आनी जेन्ना तुमी पळयलां लास्ट इयर आमी कार्निवाल घडलोलो आनी हे कार्निवालाक आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी ह्यावूय वर्सा आमी कार्निवाल घडोवन सेकंड टायम कार्निवाल घडोवन आमकां बरो रिस्पॉन्स लोकांचो मेळ्ळो. आनी तुमकां मिडियाक खबर आहा, लोकांनी मिडियाचेर पळयलां कितलो लोक जालो, कसो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो. ताका लागून आमचे सगळे आमचे भाव म्हणपाक लागले लास्ट इयर आमी शिगमोय तुवें करपाक जाय. तेन्ना गेले त्या वर्साक हांवें चिंतलें, एक वर्स म्हाका मेळलें. आनी खरेंच जेन्ना आमचे भाव सांगता शिगमो कित्याक जावचें न्हू कुट्टाडे गांवांत, आतां बाब संदिपान भाव सांगलें, आमचो जो गांव आसा कुट्टाडे गांव आसा हो सेंटर जावन आसा. जावं वास्को वच, मारगांव वच, पणजे वच, फोंडे वच, हो आमचो एक गांव मिडल जो आमचो हांगासर केसरवाल स्प्रींग बी आसा. आनी हो सेंटर जावन आसा. आनीक सगळे गांवचे भाव हांगासर आमकां पास जाता जाल्यार आमच्या कुट्टाच्या वचोनूच आमकां पास जावचें पडटा. ताका लागून हो आमी हो जे आमचे आयज शिगमो जो घडोवन हाडला तो आमचो 8 तारखेर आसा. हांव जेन्ना आमचे कार्निवालाक इतलो लोक आमकां रिस्पॉन्स दिलो, तेच भाशेन हांव सोजमोता आमचो गांवचे लोक सगळे भायर सरोन जावं सिनियर सिटीजन जावं भुरग्यांक घेवन ते दिसाक येतली. आनी आमकांय जेन्ना तुमी भायर सरता तेन्ना आमकां एक उमेद आसता, उमेद येता कितें काम करपाक. ताका लागून आमी सगळ्यांनी मेळोन आमी चिंतलें बाबा आयज 8 तारखेर आमी हो प्रोग्राम करुया. आनी सगळे रेडी जाले. ताका लागून आयज आमी हे प्रेस घेवपाक पावले. हांव सोजमोता तुमी सगळे भाव भयणां भुरग्यांक घेवन फॅमिली घेवन तुमी 8 तारखेर 4 वरांचेर हांगासर येतले. आनी हो प्रोग्राम जो आमचो कार्निवालचो जो प्रोग्राम हो आमचो शिगमाचो जो प्रोग्राम आसा तो बरे भाशेन पळयतले म्हणून आदींच फुडें सगल्यांक तुमकां हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. कोर्ताली कला केंद्राचे वतीन आमच्या कुट्टाळे गांवांत हो शिगमोत्सव फर्स्ट टायम बाब हातून MLA बाब हातून वाज हेणें सुरवात केल्या. आनीक तेणें आतां ती तेजी लेवलाचेर सुरवात केल्ली आहा. हेजे फुडें ती गव्हर्मेंटाचे तर्फे जाता जाल्यार तेणें ट्राय करची आनी ते हितून घालून घेवचें इतलें मागता. देव बरें करूं म्हणटा. आमचो प्रोग्राम स्टार्ट जातलो तो असो, आमी सगळ्या रोमटामेळाच्यो लॉट्स काडटले. लॉट्स काडून आमी सगळ्यांक तांचो टायमींग फिक्स करतले, जेणे करून आमचो टायम वाचतलो आनीक सगळ्यांक बरो हें जातलो. कित्याक नाल्यार आमी पळयला सगळे कडेन 4-5 सकाळचे शिगमे सोंपतात. सो आमकां तशी एक रिक्वेस्ट येयली आनी आमचो MLA बाबूय त्या हेका बोर जालो. आनीक आमी ती एक हे केली लॉट्साची एक हें करून आमी लॉट्स घालपाची तयारी केली. आनी
आमी ह्यो 3 तारखेक सगळे ग्रुपाचे मेंबराक आपूण लॉट्स घालतले. सो त्या जातकीर 7 तारखेक आमी आमचे श्रीफळ दवरतले श्री मंगेश देवाच्या चरणी आनी शांतादुर्गा साखळ्याच्या चरणी. तेन्ना आमी थंय वयतना वाजत गाजत वयतले तेन्ना आमदार आसतलो आनीक सरावंडींग एरियाचे सरपंच आनी पंचवीस आसतले. मागीर मेन आमचो 3:30 8 तारखेक आमी ऑफिशियल शिगम्याचें इनॉग्रेशन करतले. तेन्नाय बी आमचे आमदार आसतले, झेडपी आसतली आनीक सरावंडींग सरपंचीस आनी पंच मेंबर आसतले आनी आमचे सगळे लोकल्स आसतले. सो अशें करून आमी ही तयारी केल्या आनी जेणे करून सगळ्याचो टायम सेव जावचो आनीक आमचो प्रोग्राम बरो जावचो. फुडले जे प्रायजाचे डिटेल्स आसता योगेश compared to other places also. I'm happy to announce the officially prizes. Prizes अशा आसतले रोमटामेळाक फर्स्ट प्राइज 85,000 प्लस ट्रॉफी आसतली. सेकंड प्राइज रोमटामेळाक 50,000 आसतले. थर्ड प्राइज 25,000 and fourth prize 15,000. 5 other consolation prizes 10,000 each. Second चित्ररथाक फर्स्ट प्राइज आसतलो 1 लाख. Second prize 75,000, third prize 50,000, fourth prize 25,000 and 5 other consolation prizes 15,000 each. हे फॅन्सी ड्रेसाकूय एट्रेक्टिव्ह प्राइजीस आसा. फर्स्ट प्राइज 10,000, 10,000, सेकंड प्राइज 7,000, थर्ड प्राइज 5,000, फोर्थ प्राइज 2,500 and 5 other consolation prizes 1,000 each. Thank you.